सहकार मळावयल्या अध्यक्ष उपाध्यक्ष आणि सचिवांनी 10 वर्सां वयर त्या पदार रावचे न्हय म्हूण गोंय सरकाराच्या नेमाक सहकार मळावयल्या फुडाऱ्यांनी हरकत घेतल्या. नेम लोकशायेक धरून ना. सरकारान फेरविचार करून तो फाटीं घेवचो म्हूण मागणी जाता. 10 वर्सांचे मर्यादेचो कायदो सहकार मळारूच कित्याक? मुख्यमंत्री आनी बाकीच्या पदांकय आसचो म्हूण आमदार नरेश सावळाचो आर्ग्युमेंट. रमाकांत खलोपाक मात नव्या नेमात चूक कांयच दिसना. पळयात रिपोर्ट. 10 वर्सां सहकार मळार अध्यक्ष उपाध्यक्ष आनी सचिव पदार रावल्या उपरांत परतून त्या पदा खातीर वेंचणूक लडोवंक मेळना. तसो नेम सहकार मळार सरकारान लागू केला. ह्या नेमाक फक्त ह्या 3 पदांचेर वेंचणूक लडोवंक मेळना. मात संचालक म्हूण वावर चालू दवरूंक मेळटा. मात सहकार मळावेल्या फुडाऱ्यांक हो निर्णय मानवल्लो ना. अमेरिकेन फक्त आसा की ते 2 टर्म कंटिन्यू करपाक शकता, बाकी खंय ना. ते सहकारान सगळ्यांक संदी मेळपाक जाय. पूण काही संस्था ज्यो आसा पळय त्यो संस्था काही व्यक्तीचेर अवलंबून आसता. काही व्यक्तींक लागून त्यो संस्था तेंचो उत्कर्श जाल्लो आसता. तशें लोकशाहीच्या मार्गान पळयलें जाल्यार तो चुकीचो आसा. तो अशें करपाक शकना. फाल्यां गोंयचो मिनिस्टर किंवा चीफ मिनिस्टर आसूं, होय कायदो तुमकां काडचो पडटलो की तेणी 2 टर्मा वयर चीफ मिनिस्टरशीप दवरप ना, की खंयचोच मिनिस्टर 2 वर्सां वयर रावप ना, किंवा आमदारान खंयच्या 2 टर्माच्या वयर कॉन्टेस्ट करप ना. असो जाल्यार तुमी काडपाक जाय. हो फक्त सहकारा पुरतोच कित्याक? बाकीच्या क्षेत्रांत कित्याक ना? हेचो विचार जावपाक जाय. घटनेनुसार तेन्ना अशें मत आसा. म्हाका खूब पेन जालें. गोंयचे सहकार रत्न जाका फावो जाला मिलिंद केरकर तांकां एक शोकेस नोटीस धाडटा आनी तुमी त्या पदा वयल्यान देव म्हणटात. हो बरोबर दिसलो. तांचे दृश्टींतल्यान ही घटना म्हाका दिसता अत्यंत एक दुर्दैवी घटना आसा. तर सरकारान तेजेर फेर विचार करचो आनी ही तरतूद जी आसा ती ताबडतोब फाटीं घेवची. ह्या विधानसभेक सुद्दां ताबडतोब तेजे ऑर्डिनन्स करचे. विधानसभे समजा वेळ आसा कायद्याचे दुरुस्ती हाडून ताका रिस्ट्रिक्ट करप ही घटना पळय आसा. मात रमाकांत खलोपाक तातूंत कांयच चूक दिसना. म्हजे दृश्टीन अशें परिपत्रक काडलां जाल्यार भितर कांय गैर कांय ना. कारण सहकार क्षेत्रांतलो हो एक नियम स्वताहून सहकार कार्यकर्त्यांनी आपल्याचेर बंधन घालून घेतला आनी तें बंधन कायद्याच्या रुपान आतां अस्तित्वात आसा. सहकार क्षेत्र हे हेल्दी आसचें हो भितरलो प्रयत्न आसा. त्या भागची भावना तशी आसा. ऑल इंडिया लेवलचेर ही भावना मान्य जाल्ली आसा. त्यामुळे गोंयच्या सहकार क्षेत्रांत काम करणाऱ्या कार्यकर्त्यांनी सगळे निर्लसपणे आनी निस्वार्थीपणे काम करतात अशी प्रत्येकाचेच म्हणणें आसा. त्यामुळे हो नियम कित्याक आमकां त्रास करपाक जाय? आता ह्या नव्या नेमाक लागून सहकार मळावयल्या कितल्याशाच अध्यक्ष उपाध्यक्षांक येता त्या वेंचणुकांनी त्या पोस्टा खातीर वेंचणूक लडोवंक मेळची ना. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. सरकार कसिनो मांडवी न्हंये भायर व्हरपाक साधन सुविधा उब्यो करतलो. साधन सुविधा उब्यो केल्यार कसिनो मांडवींतल्यान भायर व्हरपाची तयारी खंय कसिनोवाल्यांनी दाखयल्या अशें कॅप्टन ऑफ पोर्ट्स मंत्री दिलीप परोळेकार म्हणटा. कसिनोवाले आनी कॅप्टन ऑफ पोर्ट्साचे मंत्र्यांची बिरेस्तारा पर्वरे बसका जाली. मांडवींतले कसिनो साळ न्हंयेत व्हरूं येता म्हूण परोळेकर उलयला. पणजे मांडवी न्हंयेन आशिल्ले कसिनो दुसरे कडेन हालोवपा खातीर कॅप्टन ऑफ पोर्ट्सान कांय सुवाती सोदून काडिल्ल्यो. तातूंत आग्वाद, शापोरा, जुवारी आनी साळ न्हंयेचो आस्पाव आसा. हे संबंदी कॅप्टन ऑफ पोर्ट्स मंत्री दिलीप परोळेकाराची कसिनोवाल्यांक कडेन पर्वरे बसका जाली. साधन सुविधा उबारल्यार कसिनोवाले कसिनो मांडवी न्हंये भायर व्हरपाक तयार आसात. जर आमकां मांडवींतल्यान हे कासिनो घालपाक दुसरे कडेन वचपाक जाय जाल्यार मांडवीन तेंचे कडेन पळय तांकां जेटी आसा. तेंच्यो ज्यो फिडर बोटी आसता, व्हडले बोटी कडल्यान धाकटी बोटी येवपी आनी वचपी आसता पळय, ह्या फिडर बोटीक लागून जो इन्फ्रास्ट्रक्चर लागणारो आसा हो जर ताका दुसरे साल रिवर, शापोरा रिवर, जुवारी रिवर करून दिता जाल्यार तेंच्यांनी सांगलां आमी रेडी आसा. त्या प्रमाणे सरकार हेजेर पावलां वचता. आयज पयली दुसरी मिटींग जाल्ली आसा. परत आनीक केन्ना तरी फुडल्या दिसांनी मिटींग जातली आनी हो विशय सॉल्व वचपाक रेडी आसा. फिडर बोटिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर सी रिव्हर्साल इज अ वन ऑप्शन. देर आर 3-4 ऑप्शन. रिव्हर्साल, जुवारी, माउथ ऑफ मांडवी, आग्वादा, शापोरा ऑल्सो. We have discussed various options and possibilities and problems associated with it. The Honorable Tourism Minister was very kind to listen to all the technical issues and they will decide on various issues and they will let us know and then probably we'll have one more meeting. प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर महेश घाडी आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट ओमकार फळारी.
मणिपुरांत चंडेल वाठारांत लश्कराच्या ताफ्याचेर जाल्ल्या हल्ल्यांत 20 जवानांक मरण आयलें, 12 जखमी जाल्यात. गेल्यात ते जवान डोगरा रेजिमेंटाचे. लश्कराच्यो 4 गाडयांचो ताफो इंधन घेवन इम्फाल वतालो. सकाळीं सुमार 8:30 ही गजाल घडली. हल्लेखारांनी ताफ्याचेर ग्रेनेड हल्लो केलो. स्फोटा सरशीत जवान थंयचे थंय भाजून सोंपले. पिपल्स लिबरेशन आर्मीन बाकीच्या कांय उग्रवादी गटांक घेवन हें कर्म केलां आसुंये म्हूण दुबाव आसा. सुत्रां कडल्यान मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण लश्कराचो ताफो इंधनाचो मोठो सांठो घेवन वतालो आनी इंधनाच्यो टांकयो ना करपा खातीर हो हल्लो केल्लो आसुंये अशें सुत्रां सांगतात. ही घडणूक बिरेस्तारा सकाळीं घडली. चंडेल वाठार म्यानमाराच्या शिमेलागीं आसा. हल्लेखोरांक धरपाक मोठ्या प्रमाणात सोद मोहीम चालू केल्या. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. पणजे मार्केटांत दुकानां आशिल्ल्या लीजवाल्यांक महापालिकेन नोटिसो काडल्यात. लीजवाल्यांक फुडल्या सप्तकांत सुनावणेक हाजीर रावंक सांगलां. दुकानां आशिल्ल्या लीजवाल्यांनी येवचें म्हूण पणजे महापालिकेन हालींच जायरात दिल्ली, मात कोणेच तोंड दाखोवंक ना. पणजे महापालिकेची बिरेस्तारा बसका जाली तेन्ना आयुक्त संजीत रॉड्रिग्स मिडिया कडेन उलयलो. कामां हातांत घेवंक पूण प्रत्येक नगरसेवकाक 20-20 लाख दिवपाचो निर्णय बिरेस्ताराचे बसकेंत घेतला. Pending this talks which are proposed at the market committee, they have issued eviction notices because people have not come. That is the next legal step which the commissioner can follow. Eviction notices under Public Premises Act have been issued and I have to hear them as an estate officer of the corporation. The first date of hearing is on 10th of June. So my legal process has continued. The due with interest and penalty has gone to 2,18,73,000. I have gone to the government and said that can the power department give me a one-time settlement or can the power department waive some penalty and interest. One signal which we got was if you pay 1 crore upfront, maybe that case could be heard sympathetically. This 1 crore payment, which is also difficult for the corporation, would then help the corporation to fight for that case. There has to be some movement and talks to be done. We are open. We have given the agreement to them. We have given the agreement to the market committee. Negotiations can start. If it can be amicably signed at that rate, fine. प्रत्येकाच्या वॉर्डान इक्वल डेव्हलपमेंट जावचो. कावन्सिलाक सांगला की प्रत्येकाच्या वॉर्डान एक आमी लिमीट दवरया की 20 lakhs हो कितें म्हणजे 20 lakhs केल्या उपरांत आनी तुमच्या वॉर्डान कांय जावचें ना असोय प्रकार न्ही. ऑलमोस्ट सगळे एग्री जाले, मेजॉरिटीन एग्री जाले, ऑलमोस्ट सगळे म्हणटात. ही जागो येवली अशें करूनच हो विशय रॉळात आसा. हांव परत एकदां सांगता, हांवें हो विशय सारको सिरियसली घेतलेलो आसा. लेटरा बरयला त्याच्या उपरांत मग काय रिस्पॉन्स जावना. अशोक नायकान सुरवात केलेली प्रथा सुरेश फुलदादान मातशें आनी खुश घेतलो आनी हांवें करून घेता. हांव एग्री जातलें की आमकां सिटी खातीर आमकां एक डिफेन्साची बरी लँड जी उपलब्ध जाता, ज्या डायरेक्शनान फूल कावन्सील चल्ला, म्हाका दिसता की ह्या रेजोल्युशनाक सगळ्यांनी सपोर्ट करून ऑनरेबल डिफेन्स मिनिस्टर आनी गव्हर्नमेंटा कडेन आमी हे करून घेऊया एक विराम.